मोपा विमानतळाचें नांव आतां मनोहराच्या उपरांत पर्रीकार जाय आशिल्लें काय ना हें किशोर हांव तुका सुरवात करता, कारण पेडणेकार म्हणटकीर ह्या विशयाचेर उलोवपाचो पयलो मान तुका. सो तुमी भाऊसाहेब बिवसाहेब तुमचो आदलो आमदार बी अशें म्हणटाले, लास्टाक ते मनोहर ह्या नांवाचेर येवन थांबले. पूण तितल्याचेर ते थांबलेय ना, मागीर म्हणपाले मनोहराचेरच कित्याक थांबले, पर्रीकार कित्याक नाका. सो तुमचे पेडणेकारांचो व्यू कितें? तुवें लास्ट टायम सांगिल्लें आमकां नांवां भितर व्हडलें स्वारस्य ना म्हणून, पण आतां जें जालां तें जालां आनी वाद जाला तो जाला, बोवाळ पडला तो पडला. सो तुका पर्रीकार जाय काय तुका मनोहर पुरो? ना एक प्रमोद एक गजाल म्हणजे एज अ पेडणेकार म्हणून जर तूं विचारशीत जाल्यार त्या नांवाच्या विशयाचेर आमकां काय व्हडलें पडलेलें ना, कारण आमकां खूब विशय आहात ज्या विशयाचें सोल्युशन आमकां मेळपाक जाय. आतां नांवाच्या बाबतींत जर तूं विचारपाचो जालो जाल्यार नांवाच्या बाबतींत ह्या पयलींच्या रावंड टेबलान जेन्ना हांवें म्हाजें मत व्यक्त केल्लें, वैयक्तीक मत, पर्सनल मत, तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव त्या विमानतळाक फावो आसलें अशें म्हाजें मत आसलें. आतां मनोहर पर्रीकाराचें नांव त्या विमानतळाक मेळ्ळें म्हणून आमकां वायट दिसलें काय? तर काय वायट दिसपाचो प्रश्न येना. मनोहर पर्रीकर त्या तोडीचो एक राजकारणी आसलो, तेचें नांव त्या विमानतळाक मेळ्ळें. आतां त्या विमानतळाक मनोहर इतलेंच नांव कित्याक दिलें, पर्रीकर कित्याक ना? आतां जें प्रोपोजल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लीक धाडलेलें, त्या प्रोपोजलान त्या विमानतळाक मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवचें असो प्रोपोजल केल्लो तो. आतां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचेंच नांव त्या विमानतळाक दितलो आसलो हें फिक्स आसलें, कारण एक गजाल म्हटल्यार आयज दोतोर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री जाल्यात ते मनोहर पर्रीकारा खातीर मुख्यमंत्री जावपाक पावले, कारण त्या वेळार जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाली की मनोहर पर्रीकारा नंतर कोण, त्या वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नांवाक ग्रीन सिग्नल दिवपाचें काम मनोहर पर्रीकारानूच केल्लें आनी त्या खातीर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पद मेळ्ळें. आतां ह्या पदा खातीर आयज कितल्या जाणांची कारकिर्द सोंपत येयली, तांकां मुख्यमंत्री जावपाची प्रचंड इच्छा आसली, पूण ती काय शक्य जाली ना. आयच्याय सरकारान म्हणजे ह्या 33 आमदारांनूय कांय आमदार आसात जांकां सदांच त्या मुख्यमंत्री पदाचें सपन पडटा, पूण तें मेळना पद. सो अशें नशिबान जें पद मेळ्ळां प्रमोद सावंताक, तें पद हें केवळ मनोहर पर्रीकारा खातीर आपल्याक मेळ्ळां. ही त्याची भावना जी आसा त्या भावनेंतल्यान ताणें हें नांव दिलें. भावना सारकी ज्युस्त आसा, प्रॉब्लेम ना, पण ती भावना मनोहराचेरच कित्याक थांबली? आतां प्रमोद सांगचें जर जालें न्हू, म्हणजे ह्या विशयाचेर एक बरें आतां डिबेट चल्ल्या, लोक म्हणटा मनोहर पर्रीकर कित्याक ना. मनोहर म्हणजे मनोहर पर्रीकरूच कसो तो आजगांवकार आसतलो, पूण एक मागीर म्हाज्या लक्षांत येयलें की जे पर्रीकाराचे खास मनीस आसले ते सगळे पर्रीकाराक मनोहरूच म्हणटाले. पर्रीकार म्हणटाले आमी मनोहर, राजेंद्र आर्लेकर मनोहर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर मनोहर, सतीश धोंड मनोहर, दत्तप्रसाद कोलकर, मनशांची नांव दिलें आनी जनता जे म्हणटाले ते दिलें ना. हें कशें जाता? हय, बरोबर आहा तें. जनता म्हणजे तेंच्यांनी डबल म्हणजे एका बाणात 2 पक्षी मारले पळय. मनोहर म्हणजे मनोहर पर्रीकरय जालो आनी मनोहारी म्हणजे मन हरणारें जें एक विमानतळ आसा ह्या निसर्ग संपन्न मोपा गांवांत जें एक विमानतळ उबें रावलां, तें मनोहारी अशा पद्दतीचें विमानतळ. त्या खातीर कदाचित पंतप्रधानान तसो विचार केला जायत. हसत हसत किशोर येता एक्सप्लेनेशन दिता. तुका पडटा हें वाय दॅट गाडी स्टॉप्ड एट मनोहर? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोद, लास्ट टायम वेन वी डिस्कस हे नांवाचें म्हणून पॉलिटिक्स म्हाका कांयच हें जावंक ना. पण तरी आसतना एक सरप्रायज दिसता की वाय वी द गव्हर्मेंट स्टॉप्ड एट मनोहर, बिकॉज नॉर्मली इफ यू सी अदर स्ट्रक्चर्स लायक मदानी सल्दाना or other this thing, there is a full proper name given. Now this reluctance to go full with the name is really baffling. You know, either the government is too scared to make a choice between the people who were in the fray, Dayanand Bandodkar, Jack Sequeira. So you had to pick one, and then you know you are going to some way antagonize. You had to pick one, and you picked half. You picked half. Yeah. So basically, it's neither here nor there. And Manohar means beautiful, captivating, attractive. So basically, they have gone till the time Prime Minister announced that it is Manohar Parrikar, my dear friend and the son of Goa, and all of that. I mean, otherwise the outside world would not know. You said that politicians called him as. It was open for interpretation. Yeah. So you know why give half a name? You know, Manohar Parrikar International Airport. It would have made it very clear that
Okay, you are dedicated it to Manohar Parrikar. Now you stopped halfway. The other side is all this noise which was happening about names, you know, O जावंक जाय, तो जावंक जाय, भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिक्वेरा, ते खंय गेले आतां? आतां मनोहर म्हणून घेतले. Is this the end of the controversy? Or now the controversy is only about Manohar. Yeah, is it only because of Yeah, now only about Manohar. Others have taken back seat. Now the controversy is only about Manohar. Yeah, so हे कसले आमचे opposition कसले आशिल्ले? So smart, no? now that you have mentioned it, it's very smart. There were 3 names in the fray. Yeah. Okay, and then people are arguing about those 3 names. Suddenly, government decided to only name it Manohar. Yeah. Now we are only arguing about 1 name. Yeah. Smart strategy. पांढरं तू किती दिसता ही गाडी तितल्याचेरच कित्याक घडली हाजी फाटल्यान धोरण आसा हाजी फाटल्यान स्ट्रेटजी आसा हाजी फाटल्यान कितें आहा म्हाका दिसना स्ट्रॅटजी विशय आसा पूण स्टेट गव्हर्मेंटान जो सिव्हिल एव्हिएशनाक प्रपोजल धाडलेले भितर मनोहर पर्रीकरांचेंच नांव आशिल्लें. आतां केंद्र सरकारान कसो विचार करून जसो किशोर म्हणटा असो की मनोहरी म्हळ्यार सुंदर सौंदर्य आशिल्ली एरिया ब्युटिफ्यूल आनी मनोहर पर्रीकराचें नांव मनोहर अशा एंगलान म्हाका दिसता केंद्र सरकारान ताचें नांव दिलां. खरें म्हटल्यार हो गोंयचो सन्मान कारण केंद्र सरकारान मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवप. पयरचे डिबेटीन जेन्ना आमी उलयल्ले तेन्ना म्हाजी अशी अपेक्षा आशिल्ली की राज्य सरकारान भाऊसाहेबाच्या नांवाचो विचार करपाक जाय कारण त्यांनी गोंयाक खूब कितें दिलां. आतां अशें न्ही की मनोहर पर्रीकरान दिवना जाल्यार मनोहर पर्रीकरान आपल्या कार्यकाळान गोंया खातीर जें केलां तें म्हाका दिसना की आनी कोणी केलां आसतलें अशें. प्रत्येक चीफ मिनिस्टराचें काडपाक गेले प्रताप सिंग राणाचो आमी योगदान पळोवपाक गेले ताजें वेगळें आहा इंडस्ट्री म्हण अकादमी आनी कितें कितें वेगवेगळे गजाली त्यांनी केल्या. सो तशेंच मनोहर पर्रीकरान आपल्या कार्यकाळान दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसतली गृह आदार आसतली लाडली लक्ष्मी आसतली गोवा स्कॉलर स्कीम आसतली अशें बरे बरे जे सामाजीक योजना हाडल्यो ते मनोहर पर्रीकरान हाडले. मनोहर पर्रीकराचें योगदान जें आसा म्हळ्यार जेन्ना संरक्षण मंत्री आशिल्लो तेन्ना त्यांनी लश्करांतल्या हेज्या खातीर जवानां खातीर खुबश्यो गजाली त्यांनी केल्या. आयज ताचें नांव बरें रिस्पेक्टान घेतलें ताच्या नांवाच्यो अकाडेमीज आसा ताच्या नांवाचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात गोंयानूय आसा नॅशनल लेवलाचेर आसा पुण्या मुंबय सारकेल्या हेजेर संस्था ताच्या नांवाच्यो. सो हो आमचो सन्मान आसपाक जाय आनी आमी ते मान्य करपाक जाय. आतां हो जो हे आसा विचार की मनोहर अशें कित्याक पर्रीकर अशें कित्याक ना म्हणून किशोराच्या मता कडेन हांव सहमत आसा. म्हणजे वेलिंगकरां पासून ते सतीश जोण म्हण सगळे आर्लेकर पार्सेकर श्रीपाद सगळे लोक ताका मनोहरच म्हणटाले. तांचो सामको लाड उमेदीचो म्हणजे बीजेपीच्या सगळ्या एकलो गटाचो जर कोण एक लोकप्रिय हे आशिल्लो जाल्यार ताका ते मनोहर म्हणटाले. आतां कांय लोकांक जे सामके हेजे गेला अशें उस्तुरे गेला म्हणटा तशें ते म्हाका तांकां ते भाई म्हूण नांव दिवपाक जाय आशिल्लें काय असो म्हाका प्रश्न पडला. म्हणजे भाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणपाक जाय आशिल्लें काय कितें म्हटलें मनोहर. आनी हेज्या पयलीं नांवां इंदिरा गांधीचें नांव वयल्यान इंदिरा आवास योजना नाशिल्ली त्याच्या नांवान प्रियदर्शनी अवॉर्ड ना अर्द शॉर्टकटूच नांव आहा ती अटल सेतू जो आसा दयानंद सामाजीक दयानंद बांदोडकर सामाजीक कित्याक म्हणून आसली दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना कित्याक म्हटली अटल सेतू अटल बिहारी वाजपेयी सेतू कित्याक म्हणूंक ना ताका अटल सेतू म्हटलो न्ही ताका केंपेगौडा बेंगलोरचो ताचें नांव आनी कितें आशिल्लें ताका केंपेगौडा ताच्या फुडलें नांव जें काडलें आनी तें नांव ताका एअरपोर्टाक दिलें अशें म्हणजे हाचो वाद जावपाचो प्रश्नच येना. आमी म्हणपाक जाय की आमच्या गोंयच्या एका मोठ्या लिडराचें नांव दिलां हो गोंयचो सन्मान हे मान्य करपाक जाय. आमी गोंयकारांनी बेश्टेच वाद तयार खंयच्या विशयान करची न्ही म्हणून सामकें सामकें आमकां उमेद आसपाक जाय की आमच्या एका मनशाचें नांव इतले व्हडल्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक दिलां सगळ्या जगाक कळ्ळें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून. ते सोडपाक सोडून मनोहरच कित्याक पर्रीकार कित्याक ना म्हणटा कसली बेश्टेच खास खळग्यांनी वचून फायदो ना. एक जें नांव आसता हांव तुमकां याद आसतलो ते सुद्दां जे केंद्रीय नेते आसात ते ताका मनोहर पार्रीकरजीच म्हणटात काडून पळया रिकॉर्ड सगळें आनी ते ताका मनोहर म्हणून उलो मारताले. सो तूं म्हणटा की हातूंत भितर उगीत नसतो वाद करनाका वादूच नासपाक जायना. ते जे सेंट्रल गोवा हेचो लिडर जे आहात बीजेपीचे ते ताका पार्रीकरजी मनोहर पार्रीकरजी तशेंच म्हणटाले. तांकां दिसलें आसतलें की उनका नाम ऐसा रखेंगे म्हणून दवरलें नाव नांवाक एक अर्थूय आसा. तूं म्हणटा नांवाक एक अर्थूय आसा. पॉझिटिव्हली घेवया गोंयकारांनी घेवपाक पॉझिटिव्हली घेवया उगीत प्रत्येक गजाली भितर नेगेटीव गजाल नाका. तरी आसतना हांव आतां किशोराक विचारता कळ्ळें तुका की